प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज संक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 10 वड 1 ते 9 पर्यंत. लूक चॅप्टर 10 वर्सेस 1 to 9. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. हाच्या उपरांत सोम्यान आनी 75 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो असलो त्या नोगरान आनी ते सुवातेर तांकां दोगां आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक खरेंच खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपले लुणे मोडणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात पूण लाणग्या मदें मेंढरे कशें हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोत्राय दवरात. बोक्षें ओ बुती ओ वाणो व्हरो नाकात आनी वाटेर कोणाकूच ओळखी नाकात. खंयच्याय घरांत भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसली मनशां थंय आसतीत जाल्यार तुमची शांती तांचेर दिवंक येयली ना तर ती तुमचे तांय परत येतली. एकाच घरांत रावन ती कितेंय तुमकां दितात तें खायात आनी पियेयात. तर वावराड्याक आपलो मुशारो फावो. घरा गोरी भोवो नाकात आनी खंयच्याय नोगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें जेवात. थंय आसतीत त्या वायटकारांक बरी करात आनी देवाचें राज तुमचे तांय येवचें जालें अशें सांगात. प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू 72 जाणांक धाडटा आनी तांकां दोगां धाडटा. आनी जेजू बाबणीनो ज्या जाग्यार शिकोवन दिवपाचो आसलो थिंचोर आपल्या शिसांक पयलोच धाडटालो आनी थिंचोर तांकां म्हणटालो, वसात, मिलाग्री करात, म्हज्या नांवान देंवचार काडात, लोकांक बरी करात आनी तांकां सांगात की देवाचें राज तुमच्या भितर येयलें. आनी तेजे उपरांत आतां जेन्ना लोकांक कळटलें की अशें घडटा म्हणून आतां थंयसर हांव येतलो आनी हांव तांकां देवाचें उतर परगट करतलो. बाबणीनो, आमी जाणो की एक शेतकामती जेन्ना आतां पावसाचो वेळ पावलो आनी पावस पडपाचो आसा तो थंयसर बसून रावना. तो शेतान वेता, थंयसर आतां खणटा, थंयसर आतां सारें घालता, जोत घालता आनी तेच्या उपरांत पावस येता म्हणसर आतां सगळें खणलां म्हणून आतां आपलें बीं घालता आनी थंयसर आपलें बीं घातल्या उपरांत तें बीं किल्लोता, पावसान तें उदक मेळटा, सारें घालून आतां ताका तीं फळां मेळटात. तेच भाशेन भाव भयणीनो, जेजू जाणो आसलो की कोणाच्या जिवितान कोणाच्या काळजान तें देवाचें उतर पडपाचें आहा जाल्यार ताणें आपल्या शिसांक पयलें धाडपाची गरज आसली. थंयसर तांकां दाखोवपाक की देवाच्या राज्यान कितें फायदो मेळटा, तांकां कशे भाशेन पेकोणी मेळटा, कशे भाशेन देंवचार पोवन वेतात, कशे भाशेन तांच्या जिवितांत बदलाव जाता. म्हणटच 72 जाणांक ताणें धाडलेले दोगां जाणांक ज्या जाग्यार तो आतां देवाचें उतर शिकोवपाचो आसलो आनी लोकांनी थंयसर आपल्या शिसांनी थंयसर वचोन बरें काम केलें. कित्याक ताणें तांकां सांगलें, पीक खरेंच खूब पूण वावराडी थोडे. आनी म्हणटच भाव भयणीनो, जेजू कितें करता तांकां सांगता, तुमी खंयच्या घरा वचत जाल्यार आनी तुमकां तो लोक येवकार दीत जाल्यार त्या घरान रावात. तुमकां कितें जेवण दिता तें खायात. तुमी म्हणनाकात हें खायना तें खायना, आमकां ती भास जाय, ही भास जाय, आमी हांगा न्हिदो ना ती न्हिदो ना, आमकां वारें जाय, आमकां AC जाय. भाव भयणीनो, कोण तुमकां येवकार दिता म्हणटा थंयसर तुमी रावात, दिता तें जेवण घेयात, थंयसर तांकां बरी करात, देवाचें उतर परगट करात. आनी जो कोण तुमकां येवकार दिना तुमच्या पांयाची धूळ पासून फाफडून उडयात. कित्याक जट्टेच्या दिसा ह्या लोकांक खूब त्रास भोगचे पडटले, तांकां सासणाचें सूख भोगूंक मेळचें ना कित्याक ताणें देवाचें उतर नाकारलें. म्हणटच आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता आमी खरेपणी हें उतर जें परगट जाता तें आमी खरेपणी आमचे कान दिवन आयकता. भाव भयणीनो, त्या उतराक आमी फकत आयकून पुरो न्हय,
आमी तें उतर आयकून त्या उतराचेर नियाळ करून तें उतर आमच्या मनाची नडसणणी करून तें पोत्तून पोत्तून आयकून पोत्तून पोत्तून ताचेर नियाळ करून तें उतर आमी पाळूंक एकदम गरजेचें आनी देखून बाब भयणीनो कोणूय देवाचें उतर परगट करूंक वेता जाल्यार आमी तांकां येवकार दिवपाक आमी खरेपणी तांकां तें उतर दुसऱ्यांक दिवपाक दुसऱ्यां कडेन व्हरपाक दुसऱ्यांक बोरी ना तांकां दुसऱ्यांक जेवचार बसले ना तांकां दिसत धाडपाक कित्याक बाब भयणीनो फकत उतर परगट केलें आपलें तोंड उक्तें करून शर्माव दिलो कसलोच फायदो जावचो ना जें उतर आमी परगट करता आमी भावार्थ आहा म्हणून आमी परगट करता म्हणून जेन्ना कोण एक भावार्थी उतर परगट करता थंयसर बाब भयणीनो अजाब्या मिलाग्री देंवचार थंयसर धांवता कित्याक त्या मनशाक जो कोण देवाच्या उतर परगट करता ताका भावार्थ आहा ताका देवाची पदवी आहा ताका जेजूची पदवी आहा आनी जेजूचे पदवीन पवित्र आत्म्याच्या आदारान आतां तांच्यान अजाबा मिलाग्री करूंक जाता तर आयज बाब भयणीनो जीं उतरां जेजून त्या शिसांक सांगलेलीं वसात आनी तें बरें काम करात तेच भाशेन आयज जेजू तुका आनी म्हाका म्हणटा वसात म्हणटा तुमी साक्षी जायात तुमची गोवायकी दियात तुमच्या जिवितांत कितें घडलां तें कशे भाशेन देवाचें उतर तुमच्या जिवितांत बदला वाडला कशे भाशेन तुमचें जिवीत बदललां तें सांगात सगल्यांक दुसऱ्यांक वचोन देवाचें उतर परगट करात फकत जुवां आनी मातू आनी मार्कू आनी लुकाचो तें शुवर्तमान सांगल्यार लोक सजमोचो ना पूण बाब भयणीनो आमी साक्षी दीत जाल्यार आमची गोवायकी दीत जाल्यार कशे भाशेन देवाच्या उतरान आमचें जिवीत बदलना आमच्या उतरा वरवीं आमच्या कन्या वरवीं आमच्या चिंतना वरवीं वचोन आमी दुसऱ्यांक बरी खबर दिवया आनी जितली आमी देवाचें उतर परगट करता बाब भयणीनो देवाचें राज फुडें सरपाक आमी वावुरतले देवाचें राज आमी फुडें व्हरपाक आमी वावुरतले दुसऱ्यांक देवाच्या राजान हाडपाक आमी वावुरतले हेंच करपाक आयजतान आमी खेरीत भाशेन ह्या उतराचेर आयच्या शेवटमाचेर नियाळ करून हें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत पाळूंक आमी आयजतान सुरवात करुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सरवंडारा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.